गोंयांत वचत थंय विरोध चालू आसा। पाळयेशीर दोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी कलम 39A आणि आमदार विरेश हांकां पुलिसांनी दिल्ले वागणुकेचो विरोधकांनी आनी गोंयकारांनी खर निशेध केलो। ह्या सरकाराक मनीसपण ना, गांवचे शहर करपाक लागल्यात, हांच्यांनी गोंय खाला तशेंच मनीसपणूय खाल्ला वय, हुबळिल्ले गोंयकार जाप मागतात। मजगतीं 2 वरां भितर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार निशेध चड खर करतले अशी शिटकावणी निदर्शकांनी सरकाराक दिल्या। फोंडे पोटवेंचणुके आदी काँग्रेसीत राजकीय वावर बरोच वाडला। केतन भाटीकाराच्या पक्षांत प्रवेशाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकर हांणी विनएबिलिटी परस पक्षाची निष्ठा चड म्हत्वाची अशें स्पश्ट केलें। तिकेट मेळोवपा खातीर न्हय तर पक्षाचे विचारसरणेचेर विश्वास दवरून प्रवेश करचो अशेंय तिणें सांगलें। तशेंच खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारची न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी अट तिणें घाली। अशें आश्वासन दिल्यारूच आमी पोटवेंचणुकेंत पुराय बळग्यान काँग्रेसी खातीर काम करतले अशेंय तिणें स्पश्ट केलां। निश्ठा आनी जिखपाची तांक हाचे मदीं काँग्रेसीत नवो राजकीय वाद जावपाची लक्षणां ह्या विधानांतल्यान दिसून येता। फोंडेची पोटवेंचणूक आतां चड रंगीत जावपाची शक्यताय आसा। मायनिंग विशयावेल्यान मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा परत एक फावट तापली। गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली। मायनिंग प्रश्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो। खेळा मैदानाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो। नार्वे तीर्थक्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाक लागून थंय आशिल्ले मसणभुंयेक धोको उप्रासपाची शक्यताय आसा। मसणभुंयेक हात लावपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी उग्गी बसचे नात अशें म्हणीत मसणभुंये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या वाठारांतले लोक आक्रमक जाले। तिडकल्ल्या लोकांनी आयतारा नार्वे आंदोलन केलें। आमचो जीव लेगीत गेल्यार जाता, मात आमी फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। दिवचल तालुक्यातल्या सरकारी मुळाव्या शाळांचो रंगलो खेळा महोत्सव। शिक्षकांनी एकठांय येवन घडोवन हाडिल्ल्या खेळा महोत्सवाचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। नवचैतन्य खेळा पर्व हे संकल्पने खाला दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो। ह्या महोत्सवात तालुक्यातल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांची मेळून सुमार 1,500 भुरगीं वांटेकार जावन आपली कुशळटाय आनी उमेद दाखयली। मजगतीं शिक्षकांच्या योगदानाची तोखणाय करून विद्यार्थ्यांक आकार दिवपाचे यत्न चालूच दवरचे, तर दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची तांक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे सांगतात।
दाबोळी विमानतळ सुरू दवरचो म्हणून आता आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी मागणी केल्या। दाबोळी विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो आसा। मोपा विमानतळावेल्यान दक्षिण गोंयांत वचप आमकां पयस पडटा, देखून आमकां मोपा वचपाचें ना अशें मत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कांय पर्यटकांनी उक्तायलें। दाबोळी विमानतळ इज द बेस्ट अशें पर्यटक सांगतात। मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे यांच्या अध्यक्षतेखाला जाली। ह्या वेळार वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। हातूंत रस्त्यांचेर अतिक्रमण, नो पार्किंग झोन, गटार वेवस्था, गार्बेज, व्यावसायिकांचो कर, रस्तो रुंदीकरण, स्पीड ब्रेकर अशा विशयांचेर गरम चर्चा जाली। गांवचे बेगोबेग प्रश्न सुटावे करचे अशें थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा। कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारात कोयराचो प्रश्न सतायता। कोयराचो विलो लावपा खातीर पंचायतीन पावलां उबारची अशें आपाचो संदेश तळेकार हांणी सांगले। मात पंचायतीन कोयराचो विलो लायलो ना जाल्यार कोयर एकठांय करून पंचायतीक कोयराचो विलो लावपाक भाग पडटले, तशेंच गरज पडल्यार मजतूय करतले अशें तांणी सांगले। पंचायत क्षेत्रांतल्या कोयराच्या प्रश्नाविशीं आपान आयतारा पत्रकार परिशद घेतली। पेडण्या थोडलेबाग वाठारांतल्या दोंगुल्लेचेर पेटिल्लो भयंकर उजो निमणो नियंत्रणांत आयिल्ल्याचें कळटा। उजो लागिल्ल्यान काजू बागायतीचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें। दोंगुल्लेचेर पेटिल्ल्या भयंकर उज्याक लागून थळावे मदीं हुस्को निर्माण जाल्लो। थळाव्या लोकांनी मेळून उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्याचें कळटा। पणजे फुडल्या म्हयन्यांत महानगरपालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा। वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या। शेनवारा आनीक 3 जाणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले। तातूंत प्रभाग नंबर 12तल्यान ब्रिजेश कोळेकर, प्रभाग नंबर 24तल्यान नम्रता सरदेसाय आनी प्रभाग नंबर 28तल्यान दत्तराज हळणकर हांणी अर्ज सादर केल्यात।
गोंयांत चणांचड आणि उण्यात तापमानात वाढ जाल्ल्यान उबाळ सोंसपा भायर पावला। 24 वरांत पणजेचें चणांचड तापमान 4.3 अंशान वाडले। फुडले 3 ते 4 दीस तापमान वाढ कायम आसतली। गोंयांत 22 ते 27 फेब्रुवारी मेरेन वातावरण सुकें आसपाची शक्यताय आसा। ह्या काळात कांय कडेन मध्यम स्वरुपाचे धुके पडपाची शक्यताय आसा, मात फांतोडेर सदांच धुके पडिल्ले आसता। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण तामिळनाडू, महे, पुडुचेरी आणि करायकलांत पावस पडपाची शक्यताय आसा। तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर उत्तर भारतात तापमानातूय 2 ते 4 अंशांनी वाड जावपाची शक्यताय उक्तायल्या। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडात फुडल्या 2 दिसांत कांय भागांनी पावस तशेंच स्नोफॉल पडपाची शक्यताय आसा। मजगतीं बंगालच्या खाडयेंत खरखरीत हवामान आसतलें अशेंय कळीत केल्लें आसा। हिमाचल प्रदेशाच्या पोलिसांनी केल्ल्या एका म्हत्वाच्या कारवायेंत घुवळे वखदा संबंधी 96 जाणांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कारवाय एंटी चिट्टा ह्या मोहिमे खाला राबयिल्ली। हेरोईन ह्या घुवळे वखदा आड केल्ल्या कारवाये वेळार 5 दुबावितांक शिमला जिल्ल्यांत अटक केल्ले, जाल्यार देहरा, नूरपूर आणि उना सावन दरेकी एकल्याक ताब्यात घेतले। ते भायर ह्या मोहिमे अंतर्गत डिसेंबर 2025 वट्ट 65 जाणांक अटक केल्ले। 2026 फक्त 2 म्हयन्यांत 31 जाणांक घुवळे वखदा तस्करी प्रकरणांनी अटक केल्ल्यान वट्ट मेळून 96 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले आसात। ह्या प्रकरणातलो फुडलो तपास सुरू आसा। बिहारात सोऱ्याचेर बंदी घाल्या उपरांतूय चोरयां तस्करी करप सुरू आशिल्ल्याचे समजतकीच पुलिसांनी अशा तस्करी करप्या आड कारवायो करप सुरू केले। अशाच एका कारवायेंत बिहार पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्ली आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सायकलीचेर कदेलां विकपाक व्हरपी एका तरणाट्याची जेन्ना विचारपूस केली तेन्ना तो काचाबूल जालो। ताच्या सामानाची तपासणी करतकीच पुलिसांक कदेलां मदीं बेकायदेशीर रितीन सोरो मेळ्ळो। सध्या पुलिसांनी हो सगळो म्हाल जप्त केला आनी ह्या तरणाट्याकूय ताब्यात घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा।
पंजाबच्या पोलिसांनी अमृतसरात केलेल्या महत्वाच्या कारवाईत क्रॉस बॉर्डर आर्म्स ट्रॅफिकिंग मॉड्युलरचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवाईत 2 जाणांक अटक केल्या. तांच्याकडल्यान 5 पिस्तोलां आणि 10 लायव्ह कार्टेजीस जप्त केल्यात. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे या दोगांचे पाकिस्तानाच्या स्मगलरांकडेन लागींचे संबंध आशिल्ल्याच्या कळ्ळां. या प्रकरणाचो गुन्यांव नोंद केला. सध्या तपास सुरू आसा अशी माहिती पंजाब पोलिसांनी दिल्या. कन्नूर केरळातल्यान एक धक्कादायक बातमी मुखार आयल्या. वाटतं 390 सेंटीमीटर लांब गांजाचे रोप पुलिसांक सापडले. याविषयी अबकारी खात्याक माहिती मेळटकीच तांणी घडणूक थार वचून हो रोप ताब्यात घेतलो. सध्या हे विशींचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुंबईच्या पापडी वसईतले 475 वर्सांची आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चिक युनेस्को आशिया पॅसिफिक मेरिट पुरस्कार जाहीर जाला. आशिया पॅसिफिक वाठारांतल्या 10 प्रकल्पांक पुरस्कार फावो जाल्यात. तातूंत चीनांतल्यो 4 वस्तू आसात खंय. शिंयाळ्या दिसांनी काळजाच्या आताकांनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. चड थंड वातावरण जंय ना थंय लेगीत लोकांच्या भलायकेक वा जांकां काळजा संबंधी दुयेंस आसा तांकां धोको आसा. संशोधना प्रमाण काळजाच्या आताकाच्यो चडश्यो केशी नोव्हेंबर तशेंच फेब्रुवारीत दिसून आयल्या. मजगतीं भारतांतल्या कांय राज्यांनी काळजाच्या आताकाचे दुयेंती चड आशिल्ल्याचे नदरेक आयला. हातूंत दिल्ली, मुंबय, बंगळुरू आनी हेर व्हड शारांचो आस्पाव आसा. ह्या राज्यांनी छातीत दुखप, श्वासोश्वासाच्यो त्रास सारखी लक्षणां दुयेंती मदीं चड दिसून येतात खंय. वातावरणाचो ल्हानसो बदल लेगीत मनशाच्या कुडीचेर खर परिणाम करपाक शकता. देखून शिंयाच्या दिसांनी तापमान देंवतकीच रक्तदाब, गोडेमूत, हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा काळजा संबंधी आशिल्ल्या इतिहासाक लागून आतां घेवपाची चड शक्यताय आसता. देखून ह्या दुयेंसा संबंधितांनी आपली कुयदाद घेवप गरजेची थारता. जाणट्यांमदीं आल्झायमर ह्या दुयेंसाचें प्रमाण बरेंच वाडपाक लागलां. तातूंत वाडट्या हवेच्या प्रदुशणाक लागून अशा दुयेंतींनी आनीकूय वाड जावपाची भिरांत एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आल्झायमर दुयेंसांत याद उरपाची क्षमता उणी जायत वता. देखून हवेच्या प्रदुशणाक लागून ह्या संदर्भांतली लक्षणां चड खर दिसून येतात. अशा परिस्थितीत मेंदवाचेर थेट परिणाम जातात अशें ह्या अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां.
बदलते जिणे पद्दतीक लागून तसेच कांय भागांनी लोकांच्या कातीचो रंग काळा आशिल्ल्यान तसेच वाडट्या थाकायेचे प्रमाण हाडा संबंधी प्रश्न आणि हेर भलायकी संबंधीच्या प्रश्नाक लागून भारतीयांक फावो तितले व्हिटॅमिन डी मेळना असो दावो एका अभ्यासांतल्यान केल्लो आसा. फक्त सूर्याच्या किरणाक लागून मनशाच्या कुडीत गरजेचे अशें व्हिटॅमिन डी नैसर्गिक रित्या मेळनाशिल्ल्यान जायत्या दुयेंसांक नकळत आमंत्रण दिवप जाता. च्या विशीं जायते गैरसमज आसा. च्या पिल्यार तोंड काळें जाता वा ओठ काळे जातात अशेंय कांय लोक समजतात. तशेंच चड च्या पिल्यार बायलांक वांचपण जाता अशेंय म्हणटात. च्या, कॉफी वा जायत्या पेयां मदीं कॅफिनाचें प्रमाण व्हड प्रमाणांत आसता. कॅफीन ल्हव ल्हव आमच्या जिविताचो एक अभिन्न घटक जावपाक लागला. जायते जाण दिसांतल्यान 4 ते 5 फावटी च्या आनी कॉफी पितात जे भलायकेक बरें न्हय. फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या भलायकी आणि केंटकी विद्यापीठाच्या मार्की कॅन्सर केंद्राच्या संशोधकांनी केल्ल्या अभ्यासात चड चरबी आशिल्ले, चड साखर आशिल्ले आहार खाल्ल्यान फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय सोडल्या. अशा आहारांतल्यान ग्लायकोजनाची पातळी वाडटा. बदलत्या जिणेशैलीक लागून सध्या तरणाटे फक्त भायलें जेवण खाण जे चड करून तेलकट आनी चरबी वाडोवपी आसता ताका पसंती दितात. देखून आहारात समतोल आसप खूब गरजेचें आसा, जाका लागून अशा तरेच्या रोगांचेर आळ हाडपाक मजत जाता. तोंडातले बॅक्टेरिया गट भलायकेचेर म्हत्वाचो परिणाम करपाक शकतात आणि लिव्हराच्या दुयेंसाचो धोको आसा काय ना हाचो अदमास लावपाक मजत करता अशें एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. दर वर्सा 20 लाखां वयर लोकांक एडवान्स क्रॉनिक लिव्हर डिसीजाक लागून मरण येता. लिव्हराचो रोग वाडत वता तसो आतकड्यांनी आणि तोंडातल्या अशा दोनूय मायक्रोबायोम्सान म्हत्वाचे बदल जातात आणि मुखेल म्हळ्यार तोंडातल्या मायक्रोबायोम्सान बदल दुयेंसाच्या सुरवातीच्या फेजेतूच लक्षणां दिसून येतात. देखून लक्षणां दिसून येतकीच रोखडेच दोतोरा कडेन वचून सल्लो घेवपाचेर भर दिवपाची गरज आता म्हत्वाची जाल्ली आसा. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना.